भाऊ आज सरकाराची एक वर्ष कंप्लीट झाले मोदी 2.0 हाच्याबद्दल तुमचे कशे कितें उतरांनी आमकां सांगा पळया. या देशाच्या जनतेन 2014 मोदीक मॅन्डेट दिलो, बहुमत दिले आणि 5 वर्षानंतर परत एकदा दुसऱ्यांदा बहुमतान म्हणजे अख्खे म्हणजे मेजॉरिटीक दिवन भारतीय जनता पार्टीचे सरकार एनडीएचे सरकार हाडले. गेल्या 5 वर्सांचे बरें काम केल्लें ताचें फळ म्हणून परत एकदा दुसऱ्यांदा म्हणजे नेहरू नंतर परत एकदा दुसऱ्यांदा फूल मेजॉरिटीन सरकार हे नरेंद्रभाई मोदीचे हे खरोखरच हें आसा, ताकद आसा अशें तातूंत दिसलें. गेल्या 5 वर्सांक हो देशाचो विकास कशा पद्दतीन केलो ही देशातली सगळी जनता जाणा. दुसरे टर्माक विकास करता करता देशाचे जे काही जटील समस्या आशिल्ल्यो इतल्या वर्सां म्हणजे स्वातंत्र्या पासून ज्यो काही जटील समस्या आशिल्ल्यो तातूंतल्यान जे काश्मीराचे 370 आसतले, मागीर ट्रिपल तलाकाचे बील आसतले, त्याच बरोबर ACC आसतले, राम मंदिराचो विशय आसलो. देशांत धुमात आशिल्लो इतल्या वर्सां आणि त्यामुळे हे विशय सोडोवपाक माननीय नरेंद्रभाई मोदीजी आणि ताच्या सरकारान जे कितें करून दाखयलें तें अद्वितीय आसा आणि हो प्रश्न आणि जे काही आमच्या समोर जे आव्हानां आसात ती सुद्धा येणाऱ्या काही वर्षांत ही पूर्ण जातली अशें म्हाका दिसता. येणाऱ्या ह्या टर्माकच काही म्हणजे देशाच्यो ज्यो काही अश्यो समस्या आशिल्ल्यो त्यो समस्या सोडोवपा खातीर हें सरकार वावरलें आणि लोकांनी जो काही आदेश दिल्लो त्या आदेशाचे परिपूर्ण पालन केल्लें अशें दिसता. त्या बरोबर ह्या देशाची इकॉनॉमी, ह्या देशाची आर्थीक स्थिती मजबूत करून देशाक फुडें व्हरपाचो प्रयत्न बरोच जालो आणि भारताचो गौरव संपूर्ण जगांत करून एक विकसनशील राष्ट्र हे दाखोवपाचें काम जें आसा तें मोदी सरकारान केल्लें आसा. कोरोना व्हायरस कोविड-19 हो एक मोठी अडचण आमच्या समोर ह्या 3 म्हयन्यांक जाल्ली. तातूंतल्यान मार्ग काडपाक आनी कंट्रोल करपाक ही सरकाराक बरें यश प्राप्त जाल्लें आसा नरेंद्रभाईच्या नेतृत्वा मुळे. जगांतले सगळ्यांत कमी कॅज्युअलिटी दिवपी, जगांतले बऱ्यान बरो ह्या कोविड-19 कंट्रोल करपी हे नरेंद्रभाई मोदी हे सर्वोत्तम असे ठरिल्ले आसात आणि त्यामुळे एक देशाचेच न्हय तर संपूर्ण जगाचे नेतृत्व आज ताचे कडेन मोठ्या आशेन पळयता. अशामुळे आजच्या ह्या शुभदिनी हांव तुमच्या सगळ्यांच्या वतीन प्रधानमंत्री नरेंद्रभाई मोदीजी मना पासून अभिनंदन करता आणि परमेश्वरा कडेन मागता की देवान ताका अशाच पद्दतीची ताकद दिवन आमच्या देशाक फुडें व्हरून जग सुखी जावं ह्या भावनेन ज्या पद्दतीन ते काम करतात ताका आयुष्य आरोग्य बरें दिवचें अशें देवा कडेन मागता. भारतीय जनता पक्षाचे दुसऱ्यांदा जे सरकार आयलें पंतप्रधान नरेंद्रभाई मोदीच्या सरकारान भाऊ सुद्धा एक मोठे पद असलेले मंत्री आसा आणि त्या निमित्तान तांकां विश करप आमी नरेंद्रभाई पर्यंत दिल्ली पर्यंत पावूंक शकना पण भाऊ पर्यंत येवन आयज तांकां विश करप ही सगळ्या कार्यकर्त्यांची इच्छा आसली. म्हणून आमच्या उत्तर गोंयचे अध्यक्ष महानंद अस्नोडकर आणि आमी सगळे कार्यकर्ते आयज येवन भाऊक हांगा हें केलां. आमकां पूर्ण खात्री आहा आनी विस्वास आसा ह्या भारतीय पक्षाच्या कार्यकर्त्यांक आमकां अभिमान आसा की ज्या पद्दतीन सरकार चल्ला आणि भाऊन आता ते सांगला त्या प्रमाणे 370 कलम असो, तलाक राम जन्मभूमी असो, ज्या पद्दतीन चायना मोठे दोळे करून आमकां पळयताले तांकां उत्तर दिवप हे सगळे जे आमच्या नरेंद्रभाई आणि त्यांच्या सरकारान आसलेले भाऊ हेंच्यांनी जे उत्तर तांकां दिलें आहा तें म्हाका दिसता योग्य आहा आणि आमकां स्वार्थ अभिमान आहा ह्या सरकाराचे. म्हणून आयचे ह्या वर्ष पुर्तीचे एक सेलिब्रेशन म्हणून आम्ही बाबूच्या ऑफिसान बसून आयज आम्ही भाऊक अभिनंदन केले तांकां आणि नरेंद्रभाई मोदी पूर्ण सरकाराक आमच्या खूप खूप शुभेच्छा. सगळ्यात पयलीं उत्तर गोवा अध्यक्ष वतीन उत्तर गोंयच्या वतीन आमचे सतत 5 वेळा निवडून येवपी आमचे लाडके नेते भाऊ श्रीपाद नायक आणि तसेच देशाचे पंतप्रधान मोदी तांकां हांव शुभेच्छा दिता. आणि आज दुसरे फावट जेन्ना भारतीय जनता पार्टीचे सरकार येयलें आज 1 वर्ष पूर्ण जालां. आमचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी भाई आणि तसेच आमचे श्रीपाद भाऊचे अभिनंदन करता की आज अख्ख्या जगात
आमच्या पंतप्रधानान अशें दाखोवन दिल्लेलें आसा की भारत देश हो खंयसरूच फाटी ना। आज जगार केदें व्हडलें संकट येयल्लेलें आसा आनी ह्या संकटाक म्हाका दिसता आमी टी व्ही माध्यमांतून सगळे पळयलें की सगळे देश हादरलेले आसा, पूण माननीय पंतप्रधानान जी कितें डिसिजन घेतलें त्या डिसिजनाक सगळे मंत्रिमंडळ समस्त हिंदुस्थानी सगळे पब्लिकेन म्हाका दिसता जनतेन पंतप्रधानान जो कितें उलो मारलेलो देशा खातीर ताका म्हाका दिसता सहकार्य केल्लेलें आसा, त्या जनतेचें हांव अभिनंदन करता, तांकां धन्यवाद म्हणटा। आनी आज येदे व्हडले प्रसंग आमचे गोंयचेरूय आसतना म्हाका दिसता फाटले आज 2 म्हयने जायत येयले आमचे खासदार बाब श्रीपाद भाऊ पूर्ण वेळ आमच्या उत्तर गोवान म्हाका दिसता असो एकूय मतदारसंघ सोडलेलो ना की भाऊ पावूंक ना असो। जेका जेका कोणाक कितें गरज आसा थंय म्हाका दिसता भाऊ आनी आमची पूर्ण टिमीन दिल्लेलें आसा। हांव ईश्वरा कडेन अशी प्रार्थना करता की आमच्या भाऊक आनी तशेंच पंतप्रधान मोदीक देवान बरें आयुश्य दिवचें आनी हो जो कितें लढो आहा ह्या लढ्यान आमकां विजय करून दिवचो आनी आमचो देश जगान 1 नंबर करून दाखोवचो। धन्यवाद।